अरे देर इज एक्साइटमेंट एवरीवेअर ऑल अराउंड दिसता तुका. जॉगर्स पार्क 17 उद्घाटन आसा 17 तारखे. मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत येतले 5 सदानंद तनावडे आमचे राज्यसभा MP तेही येतले. प्लस दोन्ही आमदार आमचे बाब दाजी सालकर आणि बाब संकल्प आमोणकर तेही येतले आणि सगळे दुसरेही मान्यवर आसतले. आणि हे आमचे जे जॉगर्स पार्क हांगा जाला इट इज अ आयकॉनिक पार्क. हांवें सांगला तशें इट इज अ पार्क लायक नेवर बिफोर. इट्स द बेस्ट पार्क इन गोवा. हें जेन्ना जाला इट इज बट नेसेसरी दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ दॅट ऑल्सो जावपा जाय. म्हणजे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर 400 kVA ट्रान्सफॉर्मर costing more than 32 lakhs. I am also grateful to Sudhin Davlikar, who is the Power Minister, and Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Whatever I have asked because of the park, they have not said no. आणि ताबडतोब जाता. आमचो न्यू रोडूय टारिंग जावपाचो हॉट मिक्स आतांच चालू जाला सगळे कडेन टू द वाव प्लांट. वाव प्लांट ऑल्सो इज अ वंडर. सो इन दॅट रिस्पेक्ट यू आर सीईंग दॅट कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट दाबोले वाठारांत जायत आसा. आनी हें कित्याक जाता तूं पळयला एक ल्हान दोगू फंक्शन आसून थिंगा उपस्थिती पळय सगळे आमचे सरपंच म्हण नाका, डेप्युटी सरपंच म्हण नाका, पंच म्हण नाका, माझे कार्यकर्ते म्हण नाका, मंडल प्रेसिडेंट म्हण नाका, सगळे उपस्थिती आसता. वी वर्क एज वन टीम and that is my strength. Not alone. I don't do anything alone. I get support from everyone. For example, I came for review in Joggers Park. I left it to my office people. I left it to my karyakartas or my core committee. तुम्ही मातशे पुढे या म्हाका वचपा जाय म्हणून. So I was seeing something else here. I making preparation for 17. They had the meeting. बाकीचे कितें काम आहा तें ताका लागून आमचे वेल नीट युनिट जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसना अशें स्मूथ फंक्शनींग म्हणजे हुंय जाता ते दिसना. एंड वी वॉन्ट टू कीप इट दॅट वे एंड ऑल ऑफ अस आर वर्किंग टुवर्ड्स दॅट. इट इज नॉट one person's credit, it is everybody's credit. That's why we have reached this. I want to thank the electricity department officials from Pradeep Naik to Vikram Karekar to Vishal Pawar to all his junior engineers and all the linemen bakiche ahate. It is they who have made things happen so fast. आमचो पोल सुद्धा काय एक अजाप दिसता फास्ट शिफ्ट केला आणि तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की इतले फास्ट तेणी काम आमकां करून दिलें.